Page 15, A13. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाच्या इंतेंसावा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसावा जावन आसात त्यो आमी देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान तो दाखयता ती वाट चलूंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज जी मनशां आपले बर्थडेज सेलेब्रेट करतात तांचे पासत पूण मागुया. जशें आदले जिवीत बरेपणान गेलां तशेंच येता ते वरस देवाचे जाणवायेन देवाच्या प्रमाणीकपणान सदांच रावूंक आनी खुशालकायेन ते जिवीत जिवंक ती फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आयची वाचपां जर तरी आमकां देवाचें उतर समजूंक म्हूण येयना तरी पूण सदांच भावार्थान देवा सरशी परत येवन मागण्यांत रावंक म्हूण आमकां आपयता. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जर आमकां जिवंक जाय तर सदांच तेची जी समजूतकाय आसा ती घेवंक आमच्यान बरेच फावट ह्या संवसारी जिवितान वावुरता आसतना आमच्यान तें जायना. ते पासत मनान काळजान सगळें कितें परतून देवाक अर्पण करून आमच्यान भावार्थान रावंक म्हूण जाय. पूण संवसारी जिवितान जियेता आसतना सगळें कितें आमकां दिश्टी पडटा आनी ते वरवीं आमकां तें जाय म्हूण अशें आमकां दिसता. आनी ते पासत तेचे फाटल्यान जेन्ना आमी वेतांव आमी पातकांनी म्हूण उरता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर जी सगळीं जी पातकां जावन आसात त्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच मारी सगळ्या देवतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणांतली धुवन दवरतल्यांक देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी अत्रेकून रावता. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरबेस्पोर अशें म्हणटा, पळय हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो. ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो. ताचे देशांनी
जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतली. सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाचे घोराण्याचे संस्थेक जंय तांणी तिका शिंपडायलोली त्या उतर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. म्हणया, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुजेच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनिधीन तुजे परजेचे मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिरांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव तर जावं तो एकलोच करता विस्मितान ताची वैभवी नांव सदांकाळ व्हड जावं ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक उबे रावया. इस्रायल घोराण्याचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइजेसाक तुवें सुमती दिल्ली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी झुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवंक आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती झुजेन तिका गुप्तीन सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान ताका सांगलें, झुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसवेंत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभावला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतलें. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.
वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आमी खरेंच ह्या दिसांनी जेजूक आमच्या काळजान आमच्या मनान घेवंक म्हूण आमी तयारी करीत आसा. आमी एक भाशेन आमचे एक एक्सपेक्टेशन्स जावन म्हूण आसात. जेजू जेन्ना आमच्या जिवितान भितर म्हूण सरतलो, आमकांय जशें दुसऱ्यांक आनी ह्या सगळ्या संवसाराक सोडवण दिवंक म्हूण तो आयला, त्याच भाशेन आमकां तो सोडवण म्हूण दितलो, आमकां आपल्या आशिर्वादान तो भरतलो म्हूण. पूण केन्ना केन्ना आमी एकेच नदरेन म्हूण जर आमी पळयता, तर आमच्यान कांयच उपाय आमकां दिश्टी पडनात. कित्याक आमी जर वन सायडेड म्हूण जावन आसा, तर आमकां कितें आमी ट्रबल्स, आमचे जे त्रास, दूख, कश्ट आसात, तितूनसून भायर येवपाक आमच्यान जायना. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान जें कितें घडटा तें आमी दुसऱ्यांक म्हूण सांगता, आमी तें दुसऱ्यां वांगडा शेअर म्हूण करता, दुसरी आमकां आनीक एक डिरेक्शन म्हूण दितात, कशे भाशेन तितूनसून आमच्यान भायर येवंक जाता म्हूण. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां दिश्टी म्हूण पडटा. जल्माचें उतर मेळच्या आदींच जर कोण गर्भेस जावन आसा, तर ताका कशें म्हूण आमी एक्सेप्ट म्हूण करतले. कित्याक आमकां एक पर्टिक्युलर डिरेक्शन जे सगळ्या संवसारान घडत येता तें आमी पळयता, आनी ते पासत झुजयपूण तेच करूंक म्हूण सोदतालो. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो एके भाशेन देवदूताक धाडटा आनी त्या वरवीं झुजेक सगळें कितें एक्सप्लेन करून म्हूण सांगता, तो आपले एक्सपेक्टेशन्स सगळें कितें आसा तें सोडून मारयेक एक्सेप्ट म्हूण करता. तेच भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कितें म्हूण सांगता, आमचे कश्ट त्रास आमी सांगता, ते आमकां मार्गदर्शन दितात आनी त्या वरवीं आमच्यान फुडें वचोंक जाता. तर म्हज्या भाव भयणीनो, जे भाशेन झुजैन सगळें कितें आपले मनान काळजान आसलें तें सोडून मारयेक एक्सेप्ट केलें आनी देवाक आमचे सरशी ह्या संवसारान म्हूण हाडूंक तोय फुडें सरलो, तेच भाशेन देवाचें उतर जेन्ना आमकां मेळटा, तें उतर दुसऱ्यांक परगट करूंक आमी फावो जावंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तेच भाशेन आख्खे ह्या संवसारा पासत आमी मागणी करुया. सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पिडाक निरंतर लोकांन येवंक, हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांचे कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेज 42, सीट 33. Manun
म्हज्या भावा भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटवता ह्या बळी वरवीं आमीच तुका मानूंक मरणादीक स्वयं घेवन आमच्या मरणादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत व्हेलें, तर ताचे सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी. हें आमी मागता आमच्या सौम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरा वर्त्या मोगान आंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केला. तो आमचे मदें येवचे वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका आमी मेळची सगळी गितां गावून वाखाणाची. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगोटुया. सौम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरता. तुजे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडुण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या सगळ्या भावा भयणींची काकूत कर. ह्या वेळार आमच्या घरांनी मेल्लेल्यान पासत आमी मागुया. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेंत झुजय, बागेवंत धर्मदूता
आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकतां. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभोतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सौम्या जेजू क्रिस्तांक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तूं म्हजे भितर येवन म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. Page 49 D4. Rakun, Rauta
प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुझ्या घरांत एकठांय जावंक आनी तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन तुजी कोणवायेन आमी चलूंक पावल्या. आमचे सोडवणेचे दोबाजीक परोब लागीं सरला. ह्या परबेक फावो ते भक्तीन समारंभूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. मातसो बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉनाक. ताणें मीस आमचे पासत भेटयलां आनी प्रवचन केलेलें आसा. दुसरीं हांगसर वावुरतात तितल्याकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगिस्तांव आनी तांचे बरोबर दुसरीं काम करतात तीं मागीर गायन करतात, वाचप करतात. हे ए मिडिया आमचे ऑफिशियल बजिलिका पणजेचो वॉट्सॅपाचेर आनी तुमकां वेबसाचेर मेवता, युट्यूबाचेर मेवता. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक, कित्याक तुमी सगळीं जाणां घरा रावन खंयसर आसात थंयसर मिसान भाग घेतात आनी हे भाशेन तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजू सवें उखंड करतात. ही ताची कृपा आमकां ताणें दिल्ली आसा. मिसां हांगसर सोमार ते सोनवार 7 आनी 8 हाका तुमच्यान नांव दिवंक जाता. आनी नांव दिवंक जाता म्हणजे फोन करूंक जाता. फोनूच न्हय पूण वॉट्सॅपाचेरूय तुमी करशे जाल्यार अदीक बरें, कित्याक तें आमकां सगळें मेळटा. केन्ना कितें आतां फोन हांगसर चलना आनी ताका लागून मागीर तुमकांय मातशें दिसता की अरे आमकां हांगसर जागो ना कितें ना. आसा पूण तुमच्यान वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडूंक जाता. नंबर तुमी जाणात 9075212942 हाचेर. तुमकां तर वाचप करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान आमकां ह्या नंबराचेर मॅसेज धाडूंक जाता ओ फोन करूंक जाता. मॅसेज धाडी जाल्यार वॉट्सॅपाचेर अदीक बरें. ओ हाचेर SMS-चेरूय 9623639257 तुमकां हाचेर मेवतलें तें. आमच्या युट्यूबाचेर सगळें आसता. तुमकां मातशी सोय जाल्ली आसा आमच्या युट्यूबाचेर पळोवपाक. पूण तुमचें नांव आमकां मेळ्ळें म्हणटच मागीर आमच्यान तुमकां ती मॅसेज धाडूंक जाता. आयतारा दीस क्रिसमसाक, न्यू इयराक मिसां हे भाशेन आसतली. 7, 8, 9, 15, 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. मध्यानीर मीस आसचें ना. सांगेचें मीस आसना. पूण ज्या दिसा काजार आसा, आतां ह्या आयतारा दीस काजार आसतले तेन्ना ते काजार आमी 5 दवरलां. म्हणटच लोक हांगसर सायबागच्या उमाक येतात 9 ते 5 पर्यंत. पूण 5 तर काजार आसा जाल्यार आमकां 4 बंद करची पडटली इगोर्ज. आदीं आमी कितें करताले, मीस हांगसर चलतालीं आनी तांकांय हाडटालीं. खूब म्हणना हितून आवाज जातालो आनी म्हणना हितून तांकां बरे भशेन काजारांत वांटो घेवंक जायनासलेलें. आमी हो ट्राय कोत्ता, प्रयोग केलेलो आसा. कुमसारां स्टार्ट जाल्लीं आसा. तुमकां कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार तुमच्यान कुमसाराक येवंक जाता. म्हणून सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. थँक्यू. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतालीं. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सख्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. पेज 101 G9.